लायट आणि उदकाच्या नित्याच्या कटकटीक लागून तिडकल्ल्या नुये मतदारसंघातले लोक रस्त्यार देंवले। पावसा दिसांनी परत परत लायट वता, तातूंत लायटीची बिलां हिसपा भायर वाडयल्यांत म्हणून लोक बेजार। ह्या लोकांक काँग्रेसीन तेंको दिलो। लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। लायटीचो वाडिल्लो प्रेस फाटीं घेवचो म्हणून लोक मागतात। आमगे लायटी बिल आणि नळा बिल जायत पाट सगळे म्हयन्या वाडोवन येतात, पूण आमी जायते इश्यू केले पूण आमगे कांय क्लियर जावना। तेका लागून आयज लोक रस्त्यार येयला गव्हर्मेंटा मुखार हाडपा की आमकां चोडोवन येयला बिल आनी चोडोवन येताय आनी दुसरें म्हळ्यार पयलीं आसलो तेश कोन्न बिल दवरचें। ही पाटी लायटीची जावं उदकाची बिलां सारकी चड येयल्याय, डबल टिबल येयल्याय थोड्यांक। एक आमगे गरीब लोकांक गरीब गव्हर्मेंट 2000 दिता आनी 4000 बिल दिता। हेका लागून आमी आयज सगळे रस्त्यार येवचे पडले, कित्याक हे लोकांक आमकां बिल हारी करूंक जायनाय। बिल येताय ती बरी आहाय, आमकां सर्विसूय सारकी ना, उदक सारकी ना, लायट सारकी ना। दिसा 10 पाट लायट वयता, उदक तांबडें येता आनी उदक दीस बरें आमकां आसना। एक दिसा 24 वरां मदीं आमकां 1 वा 2 वर केन्ना उदक मेळ्ळ्यार बरें जालें, 10, 11, 12 तेश कोन्न आमकां टँकरान उदक लोकांक सप्लाय करूंक पडटा। आपसे यही है कि आप सब लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। पणजे आझाद मैदानार आंदोलनाक बशिल्ल्या फोर्स आंदोलकांक मंत्री आनी आमदार मेळ्ळे। आंदोलन फाटीं घेवचें म्हूण राती उसरां मेरेन वाटाघाटी जाल्यो। फुडल्या अधिवेशनांत इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय कायद्यांत रुपांतरीत करता म्हूण मंत्री आमदारांनी आंदोलकांक उतर दिलें। मात आंदोलकांनी आमदारांचें कांयच आयकलें ना आनी आंदोलन फाटीं घेवंक ना। काल फोर्सान शक्ती प्रदर्शन करून गोंयभर मुखेल शारां आनी हायवे आडयल्ले। Last time, if you all don't know that this issue was existing, please get down from the stage and go. Please don't irritate me anymore and give my life fear now. Please go from here. You all knew this. You don't open your mouth. Why? I have told you. We are doing it. Do it in this session. Otherwise, Why, please. why should I not open the mouth, Sabir? It can be done in 5 minutes. We have taken a decision. This decision was taken by the parents that this should be passed during this assembly, and we stand by our decision. They came with the assurance that they can take it during the next assembly. But we stand what decision we have taken, parents have taken. Our decision is we say that it should be passed during this assembly, and we stand by our decision. रुलींग MLA पड आज येयले ते असेंब्ली कितें उलयलें तें सगळें खबर आहा तुमकां। झेपड भाशेन ते उलयले। आज स्पिकरान देखून कितें घेयलां, स्पिकरान घेयलां फकत डिस्कशन इन्सिडंटाचेर। आमी हांवें कायतून आनी हेणें बेंजामिनान कॉलिंग अटेंशन घायलें, तिनी कॉलिंग अटेंशन घायलें। वयल्यान ते सांगताय म्हाका रूल कोणा म्हणून। कॉलिंग अटेंशन तूं हें कोन्ना म्हूण, तूं हावजांत घेना म्हूण आमकां रेकस करूंक पडटा। And if I have not done it, what justice I am giving to these people who are coming on the road? Democratically they are doing it. आम्ही 15 जण आमदार येऊन ताका रिक्वेस्ट केले आणि आम्ही शुअर केले की हे असेंब्ली ट्राय करता जाल्यार फुडल्या असेंब्ली 100% जातले, आम्ही हांगा येऊन बसतले म्हणून। ते आता म्हणटा की पेरंटांनी सांगलां आनी पेरंटान सांगलेलें की डिसिजन घेतला की हे बिल जावपासून उठचें ना। आमी म्हटलें बरें, तुमकां डिसिजन घेतला आमी कांय करूं शकना, पूण आमचे फाल्यां आमकां ब्लेम करूं शकना। हे आमचे मेन मुद्दो आनी आमी ते उठले ना उठले, आमी हे ट्राय करीत रावतले आनी हे असेंब्ली ट्राय करतले नाल्यार फुडले असेंब्ली 100% जातले। ट्रक आनी इनोवा गाडये मदीं जाल्ल्या एक्सिडंटांत त्रिवेणीबाई शिंदेक मरण आयलें, हेर जाण जखमी जाले। हो अपघात काणकोणा माशा वाठारांत घडलो। इनोवा गाडी गोंय सावन गोकर्णा वटेन वताली। ट्रक कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येतालो। जखमीक उपचारा खातीर काणकोणच्या हॉस्पिटलांत घाल्यात। काणकोण पुलीस प्रकरणाची चवकशी करता। इतल्यान हे खबरांची रांगत सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।